नमस्कार. पळोवया प्रुडंट खबरो. कसिनो आनीक एक वर्सभर उरूं येता मांडवीतच सरकार दिता मुजत वाड. बिरेस्तारा मंत्रिमंडळ बसकेत निर्णय जावपाची शक्यताय. मुजत सोंपता बिरेस्तारा. गोंयकारांक जाय जाल्यार डिफेन्स एक्सपो परत गोंयांत. एक्सपोचो संचालक म्हणटा एक्सपोक लागून हॉटेलां टॅक्सीवाल्यांक फायदो. कामत सरकारान फक्त सिदादीक साल्वार करूंक भूंय संपादन कायद्यांत दुरुस्ती केली म्हणटा तातूंत तथ्य ना. निर्णयाचो बाकीच्यांकय लाव. सुप्रीम कोर्टाचो निश्कर्श. मायनिंगांतल्या लोकांक ओटीएस येवजण सप्टेंबर मेरेन चालू दवरची. 31 मार्चाक बंद करचे न्हय. बँको त्रास करतात. सरकारान मध्यस्थी करची. बार्जवाल्यांची मागणी. मुळावें शिक्षण माय भाशेंतच जाय. डायसेसनाचें अनुदान बंद करा. मंचान काणकोणा पर्रीकाराचो केलो निशेध. पर्रीकार म्हणटा आपूण माय भाशे फाटल्यानूच. आनी खेळांत राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय मळार परजळपाक जिद्दीन खेळ करचो पडटा. पालकांचोय जाय बरेपैकी तेंको. गोंयचे आंतरराष्ट्रीय पांवड्या प्लेयरांचें मत. खबरो विस्तारान. कसिनोक मांडवीत आनीक 6 म्हयने वर्स मेळपाचें आसा. बिरेस्तारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत निर्णय जातलो म्हूण सुत्रां सांगतात. कसिनोक मांडवींतल्यान भायर वचपाक 31 मार्च 2016 मेरेन प्रास दिल्लो. कसिनोक मांडवींतल्यान काडपाचें उतर बीजेपीन जाहीरनाम्यांत दिल्लें. 4 वर्सां जालीं. दुसरी सुवात ना म्हूण एक्सटेन्शन मेळत आसा. उफेते कसिनोक मांडवीन रावंक आनीक 6 म्हयने वर्साचें एक्सटेन्शन मेळपाक शकता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण बिरेस्तारा मंत्रिमंडळाचे बसकेन हो निर्णय जाव येता. कसिनोक कमीत कमी 6 म्हयने ते वर्स मेरेन एक्सटेन्शन मेळपाक शकता म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात. बीजेपीन जाहीरनाम्यांत कसिनो मांडवी भायर काडपाचें उतर दिल्लें. मात 4 वर्सां सोंपली. वेंचणूक वर्स आयले तरी सरकाराक कसिनोक मांडवींतल्यान भायर काडप जमना. कसिनो पॉलिसी प्रमाण कसिनो डिसेंबर 2015 मेरेन मांडवी भायर वचूंक जाय आशिल्ले. मात सरकारान त्या वेळार कसिनोक 31 मार्च 2016 मेरेनचो प्राझ वाडोवन दिल्लो. बिरेस्तारा प्राझ सोंपता. दर वर्सा कसिनोचो टॅक्स आनी फी वाडोवन सरकार कोट्यांनी जोडटा. नव्या बजेटांतूय कसिनोचो टॅक्स वाडोवन जोडपाचें टार्गेट सरकारान दवरला. कसिनोची डेडलायन बिरेस्तारा सोंपता. ते फाटभुंयेर हरशीं शुक्रारा जाताली ती मंत्रिमंडळाची बसका बिरेस्ताराच आपयल्या. दुसरी सुवात मेळना म्हूण सांगून सरकार कसिनोक प्राझ दीत आसा. दुसरे वटेन 31 मार्चाक कसिनो मांडवींतल्यान भायर सरले ना जाल्यार सरकारान लायसनां रद्द करची म्हूण काँग्रेस मागता. कित्याक आमी ऑलरेडी लास्ट डेमॉन्स्ट्रेशन केला. आमी हाजेर स्ट्रिक्ट स्टँड घेतला. आमी इतलेंच सांगता की फाल्यां 31 मार्चाक जी तांकां लास्ट डेडलायन दिल्ली कजिनो मांडवींच्यान काडपाची ती सोंपता. फाल्यां कजिनो खंय व्हरपाचें हे जबाबदारी कजिनोची. कित्याक इट इज ऑफ शोर. इट हॅज टू बी सर्टन नॉटिकल मायल्स अवे फ्रॉम द शोर. दॅट डजंट मीन तो हे रिवरांतलो काड आनी सावथाच्या रिवरान घाल म्हणून न्हय. जर आमची मांडवी पोल्यूट जाता जाल्यार जुवारी पोल्यूट जातली थंय व्हरत जाल्यार. इट हॅज टू बी इन आय सीज ओवर देर. आमी डिमांड करता 31 मार्चाक जर फाल्यां कजिनो जर ते शिफ्ट करना आउट ऑफ रिवर देन गव्हर्मेंट शूड कॅन्सल द लायसन्सीस ऑफ द कजिनो एज दे हॅड प्रॉमिस्ड. कित्याक ते कजिनोच्या नांवाचेर हे सत्तेर आयिल्ले. तांची जबाबदारी आसा आपलें वचन दवरपाची. गोंयकारांक जें वचन दिल्लें तें दवरपाची आनी हे कजिनो मांडवी भायर शिफ्ट करपाची. जुवारी, शापोरा, आग्वाद सारकेले सुवातींनी कसिनो हालयता म्हूण मदीं बोवाळ जाल्लो. मात तें शक्य ना म्हूण सांगून सरकारान आपलोच प्रस्ताव सद्याक गुटलावन दवरला. हे वेंचणूक वर्स आशिल्ल्यान सरकारान कसिनोक वर्सां मेरेन मुजत वाड दिली जाल्यार कसिनोचो फुडार परत फुडल्या सरकाराच्या हातान आसतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. गोंयकारांक जाय जाल्यार डिफेन्स एक्सपो परत गोंयांत दवरूं येता म्हूण एक्सपोचो संचालक MD सिंग उलयला. डिफेन्स एक्सपो अंदू तात्पुरतो नाकेरी जाला. हॉटेल आनी टॅक्सीवाल्यांक बरो फायदो जाला. फुडले फावट एक्सपो दवरतना टॅक्सीवाल्यां खातीर बरी सिस्टम घालतले म्हूण सिंग उलयलो. इस्रायलानय भारताच्या मेक इन इंडियाची तुस्त केल्या. The Goans, people were very nice.
People are enjoying the hospitality of the city. They are enjoying the hospitality of the state. They have first time. Most of the foreigners are first time getting exposed to Goa, and they are already making up their mind for getting their families to show them the places. So it has added a lot of business to us. We have erected everything temporarily. We'll clean, hand over, and leave on time. The land was handed over to us on 7th March. We started construction on 8th, and by 28th we have delivered. It is a world record in itself. And today I have seen the foreigners, the people who are in this business for 30 years, they have commented this is the biggest logistic operation of their lifetime. I can't give you a figure as such. But you ask the hotel industry, they are telling you, sir, when are you bringing something like this again? The taxis have called me up and said, sir, we were apprehensive initially, but next time we'll have more systematic way. Where accredited, you have to understand, when I'm offering things to international market, the person the credibility has to be there, so that there is no. So next time we will find some solution where the local taxi owners can come and register themselves. They can register their vehicles, and vehicles then get picked up directly by them. Right? And they think it is adding to them, and if they welcome us, we'll be here. मेक इन इंडिया संकल्पना बरी आसा, पूण कंपन्यांक तंत्रज्ञान समजूंक मातसो वेळ लागतलो म्हूण इस्रायलाचो भारतांतलो मार्केटिंग संचालक उलयलो. इस्रायलान भारतांत शेकड्यांनी प्रकल्प हाडल्यात. भारता कडेन सहकार्य वाडोवपाची आस्त ताणें उक्तायल्या. बेतलांत डिफेन्स एक्सपोत इस्रायलान वेगवेगळे तरेचीं पोन्नी आनी आर्विल्लीं शस्त्रां प्रदर्शनाक दवरल्यांत. So we were participating in each and every Def Expo. Usually it's in Delhi. This time in Goa. We like Goa. Very nice place. And we come as usual with all our products here. And some of them are new, some of them are old. We are still following the government initiative for Make in India. We have more than 100 projects running here in India with all the companies, and definitely we are going to increase the cooperation with the local companies in India. Definitely we are there, so we are doing Make in India in practice. Make in India, it's something which is, I think, a good idea for the country, but it will take much more time than I think the government wants, because it's not only that you are saying Make in India, also companies have to observe the technology and to establish the fabrication lines in India. This process, it takes 10-15 years. It's not something instant. कॅस्ट्रेल इंडियान तयार केल्लें पयलें देशी इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेहिकल एक्सपोंत प्रदर्शनाक दवरलां. हें कॅस्ट्रेल व्हेहिकल टाटा मोटर्स आनी DRDOन मेळून तयार केलां. Excellent exhibition. I must congratulate the people of Goa and the Ministry of Defence for holding the exhibition here. We had a very concentrated customers coming, visitors coming here for talking business, and a lot of talks about collaborations, partnerships, joint ventures. इतले मजगतीं डिफेन्स एक्सपो आड याचिकेचेर हायकोर्टान GIDCक नोटीस धाडल्या. हायकोर्टान GIDCक जाप दिवंक एका सप्तकाचो प्रास दिला. NGO वरिश्ठ प्रजेचो आवाज डिफेन्स एक्सपो आड हायकोर्टांत गेल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कामत सरकारान लँड एक्विजिशन कायद्यांत केल्ली दुरुस्ती फक्त सिदादीक साल्वार करूंक म्हणटात त्या आरोपांत मातूय तथ्य ना असो निश्कर्श सुप्रीम कोर्टान काडला. मंत्रिमंडळाचो निर्णय फकत एके कंपनीक न्हय तर कितल्याशाच जाणांचो प्रस्न मतींत घेवन जाल्लो अशें कोर्टाक दिसता. एक बिल्डींग साल्वार करूंक कायदो बदल्लो ह्या आरोपाचेर हो पूर्णविराम. 2009 सालान दिगंबर कामत सरकारान जेन्ना लँड एक्विजिशन कायद्यान दुरुस्ती केली तेन्ना ही दुरुस्ती फक्त सिदाद्दी गोवा खातीर केल्या असो आरोप कांय समाज वावरपी संस्थांनी केल्लो. गोवा फावंडेशन ह्या मुद्द्याचेर सुप्रीम कोर्टातय गेल्ले, मात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयान हो आर्ग्युमेंट मानून घेतलो ना. सुप्रीम कोर्टाचो निकाल. गोवा फावंडेशनान जो आर्ग्युमेंट केला की ही दुरुस्ती फक्त सिदाद्दी गोवा खातीर केल्ली ताका कांयच आदार ना. कॅबिनेट निर्णया प्रमाण ही दुरुस्ती फक्त एके कंपनीक फायदो जावपाक न्हय तर व्यापक दृष्टिकोन दवरून केल्ली. इतलेच न्हय तर ह्या निर्णयाचे डॉक्युमेंटांनी आनी कितल्योश्योच कंपनी आनी गटांची नांवां आसात जांची परिस्थिती सिदाद्दी गोवा भशेनच आशिल्ली.
हेच याचिके वांगडा आशिल्ली दुसरी याचिका म्हणल्यार गोवा फाउंडेशनानच घाल्ली अवमान याचिका. सुप्रीम कोर्टाच्या आदल्या निर्णयाक शह दिवंक गोंय सरकारान ही दुरुस्ती केली आनी ताका लागून तो कोर्टाचो अवमान थारता असो दावो तांणी केल्लो. तोय कोर्टान भायर मारलो. मुख्य याचिकेचेर जो निर्णय घेतला ताका लागून अवमान याचिकेक कांयच अर्थ उरना म्हणून तिचोय निकाल हे याचिके वांगडाच लागता अशें सुप्रीम कोर्टान म्हळां. महत्वाची गजाल म्हणल्यार ज्या कामा खातीर गोंय सरकारान सिदादी गोवाची जमीन संपादीत करून ते कंपनीक दिल्ली ते कामा खातीरूच तिचो वापर जालो हेय कोर्टान निकालान नमूद केला. 2009 सालान ही दुरुस्ती व्हड वादाचो विशय थारिल्ली. प्रत्येक वादग्रस्त मुद्द्याचेर सविस्तर स्पश्टीकरण आनी निकाल दिवन सुप्रीम कोर्टान ह्या वादाक पूर्णविराम दिला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.